70 धावे वाठारात संदेश भास्कर गाडगे हाच्या काजू बागायतीक उजो लागलो। उजो लागिल्ल्यान सुमार 300 काजूची झाडां लासून गोबर जाल्ल्याचें कळटा। हाका लागून सुमार 1.5 लाखाचें लुकसाण जाला। उजो कोणी तरी मुद्दाम लायला आसूं येत अशें संदेश गाडगे सांगता। बिरेस्तारा दनपरा हो उजो लागपाची घडणूक घडली। कामगाराच्या नजरेत आयले उपरांत ताणें धन्याक हे विशीं कळीत केलें। आमची काजी जळ्यो अशें म्हाका आमच्या लेबरान फोन केलो। हांव पावली जावन सुमार म्हाका कॉल येयलो तेजो। हांव वर येयलो, पयल्यार सगळे जळटाले। त्या लेबरान थोडे विजयले, पूण थोडे उरले ते सगळ्या लेबरान मेळून विजयले। हांवें मागीर येयलो पयले जाल्यार आग पेट्टा हांगा। मागीर फायर ब्रिगेडीन कॉल केलो, ते येयले, तेंच्यांनी आग थोडी विजयली, तेंच्यांनी सहकार्य केलें, मदत केली। त्यांचे म्हाका सहकार्य लाभले, पूण ती तुमकां कशें कोणी लायली दिसता आग ही? कोणी तरी अशी म्हाका दिसता लायली आग ती, म्हणजे मुद्दाम आग मुद्दाम आग लायली। लायटीचे कनेक्शन कांय ना हांगा, सायडीक घराय ना लावपाक, म्हणजे अशें कोण मुद्दाम येवन लायली आसतली अशें म्हाका तरी दिसता। साधारण कितल्यो काजी तुमच्यो जवळ आता? जवळ 300 काजी जळकी झाडां जळ्या। रोपां धरून रोपां आसा, बारीक बारीक मोठ्यो काजी आसात, त्यो सगळ्यो जळ्यो। 4-5 वर्साचे परिश्रम केल्ले ते सगळे आमचे वाया गेले, म्हणजे खूप खर्च केले। साधारण तुमकां आता कितले नुकसान जाला? 1.5 लाख सुमार नुकसान जालें आसतलें असो म्हजो अंदाज। तुमची कितें आता मागणी कितें आसा तुमची अशी? मागणी म्हणजे नुकसान भरपाई दिवपाची सरकारान आमकां, आनी जे कोण अशें कृत्य करता तांकां आमी तरी कांय करूं शकना। तो कोण देव पळयतलो कितें करपाचें तें।